गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनाचे बसकेन गोंया खातीर स्वतंत्र उच्च न्यायालय मेळचें आनी स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें अशे दोन म्हत्वाचे थाराव शुक्रारा जाल्ल्या बसकेन घेतले। उपरांत केंद्रीय कायदो मंत्रालय, केंद्रीय कायदो मंत्री आनी राज्य सरकारा फुडल्यान मांडटले, जेणे करून प्रत्येक राज्याक स्वताचे उच्च न्यायालय करपाची संद मेळटली। तशेंच न्यायाधीशांच्या संख्येन लेगीत वाड जातली अशें बार असोसिएशनाचें म्हणणें। गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनची काल शुक्रारा बसका जाली। ह्या बसकेन दोन महत्वाचे निर्णय घेतले। पयलो निर्णय म्हळ्यार गोंयाक स्वतंत्र उच्च न्यायालय मेळचें हो निर्णय बहुमतान घेतलो गेलो। तशेंच दुसरो निर्णय जो आसलो तो म्हटल्यार गोंयचे स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें हो निर्णय एकमतान घेतलो गेलो। ह्या दोनूय निर्णय खूब महत्वाचे आसा गोंया खातीर। ते म्हटल्यार गोंयान ऑलरेडी नवीन सुवात केल्ली आसा हायकोर्टाची, जाल्यार ही सुवात आसतना गोंया खातीर एक नवीन उच्च न्यायालय आसचें असो निर्णय ह्या शुक्रारा जाल्ल्या बसकेन घेतलो गेलो। आतां प्रत्येक राज्यान एक उच्च न्यायालय आसचें, स्वतंत्र उच्च न्यायालय आसचें अशी मुभा आसा। त्याच कारणा खातीर गोंयान सुद्दां एक स्वतंत्र उच्च न्यायालय आसचें म्हणून शुक्रारा जाल्ल्या ह्या बसकेत हो निर्णय घेतलो वयतलो। तशेंच दुसरो जो निर्णय घेतलो तो म्हटल्यार स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें गोंयाचें असो निर्णय घेतलो गेलो। जर ह्यो दोनूय निर्णय जाले जाल्यार गोंयान न्यायाधीशांची संख्या वाडटली आनी न्यायाधीश गोंया खातीर मेळटले। आतां हो निर्णय जो जाला ह्या बसकेन, हो निर्णय बार असोसिएशन जे आसा ते केंद्र सरकारचे केंद्राचे म्हणजे मंत्रालय आसा, कायदा मंत्रालय, ते केंद्राचे कायदा मंत्री तशेंच राज्य सरकारा फुड्यान दवरतले आनी फुडलो जो निर्णय आसा ते हेचेर कितें जाता हें कळटलें। अशी महत्वाची अपडेट आमी घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।